मडगांव नगरपालिकेन संसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पांत वेगळो करून आशिल्लो सॅनिटरी कोयर उडयल्ल्यान पालिकेचेर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करूंक नाशिल्ल्यान समाज वावुरपी सावयो कुतिनोन टिका केल्या। सावयोन मंडळाक टूथलेस टायगर अशें म्हळां। मजगतीं नोटीस जारी करून लेगीत खर कारवाय कित्याक जावना। सध्या पालिका सॅनिटरी कोयराचो कसो विलो लायता हे विशीं स्पश्ट म्हायती मेळूंक नाशिल्ल्याचें सावयोन सांगलें। कोयर उडयल्यार नागरिकांक दंड घालपी पालिकेकूच कोण ख्यास्त दितलो असोय थेट प्रस्न तांणी मांडला। एक म्हणते कोण एलिगेशन घालता की सॅनिटरी वेस्ट आनी डंप करता। ह्या बाबतीत हें अशें जाल्लें की जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची टीम स्वता ते इन्स्पेक्शन करता आसतनाच एक ट्रक येवन सामके घातिल्ले आनी सामके रेड हँडेड तांकां धरिल्ले ते घालता आसतना आनी केन्ना जेन्ना नोटीस दिले उपरांत तरी पासून आनी डंप केल्ले आहा। सॅनिटरी वेस्ट डंप करता म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इन्स्पेक्शन करता, नोटीस दिता आनी ताजे उपरांत परतून डंप करता म्हळ्यार नोटिसाची कदर ना, कॅरूच ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हाका मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक 1,02,00,000 फायन घातिल्लो। तितूंतलो 1 रुपया पण फायन फारीक जाला वा ताजे उपरांत कितें जालें कितें खबर आसा काय ना। सो त्या खातीर म्युनिसिपालिटीकूय दिसता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा हें ना दांत टूथलेस टायगर म्हणटात तशें म्हळ्यार दांत ना ताका, वाघ तो पूण ताका दांतूच ना हें करपाक इफेक्ट जावपाक सारकें। सो ते खातीर म्युनिसिपालिटी बी केअरलेस घेता। आमची म्युनिसिपालिटीचो टीम एमी सकट त्या लोकेशनाचेर वचून फायन घालतात हांकां जे कोण गार्बेज उडयता ताका। आतां हांकां कोण फायन घालतलो? हें जें पोल्युशन जाता तेजेर संवसारूय बी CCTV आसा, सगळें आसा सांगपाक। सेकेंडली आतां हो जो सॅनिटरी वेस्ट आहा तो आज पासून तो आनी आतां जेन्ना हें जाल्लें आसा हो इश्यू जाल्लो तेन्ना पासून तो खंय वयता तोय आमकां आजून आयडियार मेळना। आनी वर्स्ट म्हळ्यार हांकां लिपोवपाचें आसा तें सामकें प्रूव जाता, कित्याक ते आमकां सोडून प्रेसा सुद्दां वयर वचपाची ना। म्हळ्यार जें सगळें कारस्थान थंय चल्लें आहा तें ट्रान्सपरंट ना, समजलें हें सामकें हेजेर सिद्ध जाता।